East Michael Lobo as our birthday, and we are all gathered here for his 50th birthday celebration. 50, I think, is only a number for him and all of us. The youthfulness was there in him, is there in him, and he remains with him. काम करने की गड़बड़ आराधना प्रकाश सदन for the last number of years as a three-time MLA, I think he has shown what actually development is. And development करता असताना tourism sector लागण्यासाठी along the whole coast, he has always been prominent in taking on issues which are important for the smallest person in the society. बारीक मनशाचे जीव सुधारचे, बरे जावचे, उंटाळ्यात पोटात सदांच ती तळमळ असता, and he always takes it up, whether he is a part of the government as a cabinet minister or as an MLA, he has always been taking on issues for the common people. As the 50th birthday, and 50th birthday is a part of celebrations, because we say 50 years itself is an achievement, a golden achievement. आणि the styling त्याला कोणास achieve करता असताना केल्या, I think we still have a long way to go as far as politics is concerned, life is concerned, family is concerned. So I say some जवाबदारी मागता की may all his dreams come true, त्याला good health, happiness, peace and prosperity निर्माण त्याला बरी दिवची. Ably supported by his wife Delilah, both of them actually have been doing and contributing back to the society. I wish both of them all the very best. And Michael, many more years to go. Happy birthday. Thank you, Rohan, for coming and speaking on this lovely occasion of mine. Thank you and God bless. He has always helped Kalangu constituency and the coastal belt of Goa and entire Goa as far as these departments are concerned. Delilah's constituency, my constituency, for tourism belt and the tourism sector, and also in the IT. Thank you very much. कोल्हापूरचे आमदार आणि भारतीय जनता पार्टीचे मायकल लोबो यांचा वाढदिवस आणि ह्या वाढदिवसाच्या निमित्तान म्हजेबरोबर आसात आमचे मेयरचे आमदार देवेंद्र शेठ, मुख्यमंत्री आणि बाकी सगळे म्हणजे हांव मायकल लोबो वाढदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता. आमचे आमदार सुरेश देवेंद्र लोबो आणि त्या तरेचो उत्साह स्वतंत्र मुखेलचा आमोद असताना निर्णय तासभर लागलो, इतके दोन दिवस हवे आणि मायकलांचे अनेक जो आसा हो कशा पद्धतीने राहील हांगा लोक जर वेगवेगळे दिसून येता आणि सरोगीत मायकल जिल्हा पंचायत आसत त्याच्यामध्ये पंचायत आसत हे सगळे जरी केले जाल्यार सगळ्यांचो आवडतो मायकल हे सदांच तरी दवरले आणि म्हाका पूर्ण विश्वास आसा कोल्हापूरचे लोक परत एकदा मायकलाक 2027 परत एकदा आमदार करतले आणि गोंयच्या विधानसभेत घडतले. तुमकां आशीर्वाद आसो पयलींच अशी आशा व्यक्त करता आणि म्हज्या तर्फे म्हज्या फॅमिली तर्फे मायकलाक वाढदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. नमस्कार. कोल्हापूरचे आमदार आणि एसआयडीसीचे चेअरपर्सन श्री मायकल लोबो यांच्या वाढदिवसानिमित्त सगळ्यांना शुभेच्छा देतात. सगळ्यांना मानलेला असा आज जे सर्वसामान्यांचे नेते त्यांची पुरा गोमंतक खाती जाता आणि अशा नेत्या त्या वाढदिवसाक आमी जमलेला आसा. सर्वसामान्यांचो म्हणजे गोरगरिबांचो नेता चड म्हणजे ज्या व्यक्तीने लहानपणापासून गरिबी पळयल्ली आसा अशा व्यक्तीक नेतृत्व प्राप्त झालेला प्रधानमंत्री आसा. त्यांच्या या वाढदिवसा निमित्त त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतात आणि लोकांची सेवा करपाक रावून त्यांना वारंवार संधी लोकांनी दिवची आणि देवाचे आशीर्वाद त्याच्या सदांच लाभत रावचे. आमच्या वांगडा प्रदेश अध्यक्ष आप दामू नाईक, भारतीय जनता पार्टीचो आदलो खामो मनोहर भाई पर्रीकराच्या फाटल्यान आणि म्हाका उगडास येता त्याच्या वांगडा हांव तेजी भाशणां आयकपाक तेजी आनी मनोहर भाईची असेंब्लीन आमी वचप 2007 ते 12 अशी भाशणां करतालो तो की लोकांक आख्खे गोंयच्या लोकांक लायक जाताली आणि तेजे कडसून खूबशे गजाली शिकला.
तो आयज म्हाका भिलायला बाकीच्या सगळ्यांक मार्गदर्शन तो आमकां करता. तो आयज स्पेशली कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयला. हांवूय ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेजे गायडन्स म्हाका आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक सदांच आसतले अशें आशा बाळगता. आमचो निलेश काब्राल बाब जो म्हाजो 2012 आमी तिगूय जाण आमदार, सीएम हांव आनी निलेश बाब, तो सदांच म्हाजो बर्थडे आदल्या दिसा सांगता की आपूण येतलो म्हणून. And he always makes it a point to come. And he has worked. जी आयज आमची मेन लायन आहा इलेक्ट्रिसिटीची 700 कोटी सीएमान आमकां दिल्यो. आनी ही लायन आनी फायल पास करपा खातीर तेन्नाचो वीज मंत्री जे आमकां आतां फुडें नेक्स्ट मंथ म्हणजे जुलाय एंड ऑफ ऑगस्ट फर्स्ट वीक अशें ते आमकां कनेक्शन मेळटलें रायट फ्रॉम कोलवाले म्हणजे तिनासून जी लायन येयल्या जे न्यू सबस्टेशन जाला आनी 33 केव्हीए लायन अंडरग्राउंड घालून सगळी सबस्टेशन आमी कनेक्ट केल्या. सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, शोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी 700 करोडसाचे काम मुख्यमंत्र्यान पास केलें आनी त्या टायमाचे वीज मंत्रीन आमकां पास केलें. हांव तुका हिंगासर थँक्यू म्हणटा की त्या टायमार तूं वीज मंत्री आसलो, आमकां हे सगळ्यान व्हडलें काम आमकां पास करून दिलें. हांव सगळे हिंगासर म्हाजे इश्ट जे आहा सरपंचाज ऑफ ऑल विलेजीस, डेप्युटी सरपंचाज, वार्ड मेंबर्स, ऑल माय close friends, karyakartas, and of course my wife who is also an MLA and who has supported me and patiently heard me or मुझे सोड पेशन्स काढला माझ्या वांगडा for the last 26 years. I want to actually thank her today for all the things she has done for me, for the success when I first became Jilla Panchayat member, and at the first time when I contested the MLA election, she worked very hard. Today I am missing my mother. My mother, every birthday, first blessing तिजे घेऊन चर्चीन मागीर टेम्पलान वचप आसलें. टुडे मॉर्निंग when I woke up, आमकां म्हाजे सायडीक तुजे जे हांव ब्लेसिंग घेवन वयतालो ते म्हाका लेस दिसलें. म्हणजे आय कुड नॉट टेक अ ब्लेसिंग, बट डेफिनेटली शी इज ब्लेसिंग मी फ्रॉम टॉप बिकॉज आय वॉज हर फेवरेट सन. And my sister who is here, Carmelina, she has been like my mother, rock solid besides me all the time. Daniel, Malaika and all my other close friends who are over here. The blessings of all the priests, all the nuns who are seated in front, all the sisters and all of you people. माझे कलंगूट constituency, शोलीम constituency, आजूबाजूचे सगळे constituency, people of Goa who have come over here to celebrate my 50 years, half century. कोण म्हणालो मायकल ओल्ड जालो म्हणून. काल माझा एकलो फ्रेंड आले, सर तू ओल्ड जालो मरे 50 म्हणून. हांवें म्हटलें अजुनी स्ट्रॉंग आहा, अजुनी स्ट्रॉंग आहा. आनी ह्या स्ट्रॉंग हितून फुडले इलेक्शन फुडें लढयतलो आनी ते लढयतलो भारतीय जनता पार्टीचेर आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो मुख्यमंत्री आहा तेका हेल्प करतलो. जे ताजो टार्गेट आहा जो गोंयान इतलो नंबर तो हाडूंक सोदता आनी गोंयान जे काम कितलीशींच कामां जी तेणें हातीन घेतल्या आनी आमी येवजिल्या ती जावची, आमच्या गोंयकारा खातीर जावची, आमचे अनएम्प्लॉयड युथा खातीर जावची, आमचे जे जाणटे आहात तेंच्या खातीर तेंचे पेन्शन आनी बाकीचे सगळे स्किमी तेंच्यो चालू उरच्यो ह्या खातीर परतून एकदा डॉक्टर प्रमोद सावंताचो हात आमी घोट करतले इतलें सांगून हांव सगळ्यांक हिंगासर येयला तितल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदता आनी गॉड ब्लेस. जय गोवा.